धर्मदूतांचो इतिहास 27 वळी 1 ते 23. पावलू तारवान रोमाक वेता. तारवार बसून आमी इतालियेक वेचे म्हूण थाराव जातोच पावलूक आनी हेरां थोड्या कैद्यांक जुलियुसाचे आधीन केले. हो सोमराजाचे म्हणलोले पोल्टोनेचो शोधपोती आसलो. आद्रामितियोमा थावन आयल्या तारवार आमी चोडल्याव आनी वाटेक लागल्याव. हें तारू आजियाच्या प्रांताच्या बोंद्राक लागचें आसलें. आमचे बराबर थेसालोनिकेचो मासेदोनियेकार आरिस्तार्क आसलो. दुसऱ्या दिसा आमी सिदोनाक पावल्याव. जुलियोसान पावलूक मोयपास दाखयलो आनी आपल्या इश्टांक मेळूंक वचूंक आनी तांची सेवा चाकरी घेवंक ताणें पावलूक रोजा दिली. थंयचे भायर सरतोच आमचेर विरोध वारो मारतालो देखून आमी सिप्रुसाचे आसरो दितोले किनारे वाटेन फुडें गेल्यो. त्या उपरांत सिलिसिया आनी पांफिलिया ह्या प्रांताचे किनारे भायल्या दर्यांतल्यान वचून लिसियेच्या प्रांताच्या मायराक आमी पावल्याव. थंय एक आलेक्झांद्रियाचें तारू शोधपोतीक गावलें. तें इतालियाक वेतालें. तांतू आमकां ताणें चोडयलें. खूब दीस आमचें तारू भोव सवकास चल्लें आनी अशें स्निदुसाच्या बोंद्रां सामकार पर्यान पावूंक आमकां कठीण जालें. वारो आमकां फुडें वचूंक दिनासलो देखून साल्मोना सामकार पावतोच आमी क्रेताची आसरो दितोली किनारी धरून फुडें चल्ल्यो. आनी व्हडे अवघडयेन किनारी धरूनच लासिया नोगराशी सुरक्षीत बोंद्रां म्हणलोल्या जाग्यार आमी पावल्यो. अशें आमचो खूब वेळ इबाडोन गेल्लो आनी तारवार बसून पैण करप ह्या काळार सुरक्षीत न्हय आसलें. कित्याक पातकांचे बोगसोणे जोडचे खातीर भेटयल्लो जुदेवांचो उपास पर्यान बोलांडलोलो ओरोस इतलें फुडें पावलोलें देखून पावलून तांकां अशें शिडकायलें. इश्टानो, हें पैण आतां आमकां चड संकोश्टाचें म्हूण हांव पळयतां. आमच्या सामोनांक आनी आमच्या तारवाकूच न्हय पूण आमच्या जिवाक पर्यान मोटें नुकसाण जातोलें. पूण शोधपोतीन पावलूचे शिडकावणे परस कोपिताचेर आनी तारवाचेर अदीक विस्वास दवरलो आनी हिंवाळो सारूंक तें बोंदीर उपकारो नासलें देखून फेनिक्साक हिंवाळो काडूंक जातोलें म्हूण भरवासो धरून फुडें वेचें म्हूण चड लोकांचें मोत जालें. फेनिक्स बोंदीर क्रेताचे दखीण ओस्तोमतेक आनी उत्तर ओस्तोमतेक फुडो करून आसलें. दर्यांत मोड. अशें दखिणेचें शितोळ वारें सुटलें तेन्ना आपली येवजण शार्ती पावतलीच म्हूण समजून नांगोर उखलून तांणी तारून सोडलें आनी तें क्रेताचे किनारे कुशीक वचूंक लागलें. पूण रोखडें त्या जुव्यांतल्यान उत्तर उदेंतीचो वारो नांवाचें एक मोठें वादळ सुटलें. तारू वादळाक सांपडलें आनी असल्या वाऱ्याक आमच्यान फुडो करूंक जायना जावन तारू आमी वादळाक सोडून दिलें आनी वाऱ्यान आमकां लोटून व्हेलीं. कावदा म्हणलोल्या एका धाकट्या जुव्यांचे कुशीक आमी धांवल्याव आनी कठीण प्रयत्न करून तारवाचो पोनेळ घोट धरूंक आमी पावल्याव.
तो तांणी तारवाचेर वयर काडलो आनी तारवा भोंवतणी राजूक घोट बांदले. लिबिये सामकार रेवेच्या भाटयांनी तारू रोमोन शिरकोन उरत म्हूण ते भियेले आनी शिदां देंवन तांणी तारवाक वाऱ्यान लोटोवन वचूंक दिलें. तुफान तारवाक इतल्या बोळान लोटून व्हरतालें देखून तांतले थोडे सामोन दर्यांत उडयलें आनी तिसऱ्या दिसा आपल्याच हातांनी तारवाची थोडी आवतां लेगून दर्यांत उडयलीं. जायते दीस पर्यंत सूर्य आनी नखेत्रां दिश्टी पडनासलीं आनी वारें तेच खोरायेन मारतालें. शेकी जिवी उरपाचो सगळो भरवासो आमी सोडलो. जायते दीस पर्यंत तांणी कांयच जेवंक खावंक ना. तेन्ना तांचे मदें उबो रावन पावलून म्हळें, इश्टानो, तुमी खरेंच म्हजें आयकूंक जाय आसलें आनी क्रेता थावन तारू सोडूंक फावो नासलें. अशें हो सगळो संकोश्ट आनी नुकसाण तुमच्यान वाटावंक जातालें. पूण जालें तें जालें. आतां हांव तुमकां सांगता तें आयकात. काळीज सोडूं नाकात. तुमचे मदल्या कोणाच्याच जिवाचो इबाड जावचो ना, पूण फकत तारवाचो. ज्या देवाचो हांव भोक्त आनी जाची हांव सेवा करतां, ताच्या दुतान काल राती म्हाका दिश्टी पडोवन सांगलें,